1 सामुएल 3:9 आणि जुआंव 6:69. उलय सोम्या, तुजो चाकर आयकोता, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सांत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटां. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सांत फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा रातीस आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सोदां काल गोपान तुज्या.